तीर घडोवप आमचे दारोन ताका वगाडुया सगळ्या मुखार येया ताका दिनवास दिया तो तीर घडोवप आमचे दारोन ताका वगाडुया आखी पृथ्वी सगळो संवसार ताच्या हातान आसा उंच पर्वत खोल खोल दर्ये ताणेंच घडोवन हाडल्या सर्वेस्परा मुखार येया ताका दिनवास दिया तो तीर घडोवप आमचे दारोन ताका वगाडुया सर्वेस्परा मुखार येया ताका दिनवास दिया तो तीर घडोवप आमचे दारोन ताका वगाडुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं मोगाल भावा भयणीनो आमची आस्कारिणी सांत आनाचे परबे बाबतींत तयारी करतना आयज आमी तयारेच्या तिसऱ्या दिसाक पावल्या आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा बरवसो फुलोवया नवसोरणी आपणावया भाव भयणीनो आमी निकतीच उत्सवीक 2025 वर्साक येवकार दिला ह्या दबाजीक उत्सवाक बरवसो हो मुखेल विशय आसा ह्या उत्सवीक वर्सा खातीर देवाक आर्गां दिवया जायतीं आमची भाव भयणां वेगवेगळ्या प्रस्नाक फुडो करता तेन्ना जिणेंतलो बरवसो ना जाला असल्या वेळार तांचो बरवसो जागोवप खूब म्हत्वाचें जेजून असल्यांचो बरवसो जागयलो आनी तांकां नोसणेक उक्ती केली तर आयच्या नोवेनांत वांटो घेतना आमी आमचो आनी अदीक आयच्या नोवेनाची मांडावळ करतल्या पोर्ताल समुदाय वांगड्यांनी आपलो आनी तशेंच दुसऱ्यांचो बरवसो फुलोवन नोसणेक आयती जावंक ह्या मिसा बलिदानान कृपा मागून घेवया प्रितीच्या बाबा भयणींनो जेजू म्हणटा वाट सोत आनी जिवीत हांवूच आनी हेच बरवाशान आमी हांगा आयल्या जो कोण जेजूचेर भावाट दवरता तो केन्नाच फटवना देव ताका सदांच राखता आनी सांबाळटा हेच बरवाशान आमी हांगा आयल्यांत आमची काळजां मनां आमी नितोर करुया हे पवित्र बेटेंत फावो ते परी वांटो घेवन आमच्या पातकांचे आमी दूख दवरुया आनी बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर्वोदयदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच सांगपारे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवाली विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पोतेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं आमेन
देवाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवा देवाचे शेली शेली संसाराचे पाकातर आमची काकूत कोर तूं बापाच्या उजव्याक पोचलाय आमची मागणी आयकून घे कित्याक पोवी आत्म्या सांगाती मोयमा देवा कुसोकी मोयमा देवा प्रार्थुया. कोनवाल्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर दोयाल दिश्ट घाल. तुजे कुरपेच्या देण्यांनी तांकां ओदीक ओदीक बोर भावार्थान बोरवाशान आनी मोगान तांकां हुरबेवंत कोर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाडूंक आमकां तीर आनी जागृत करून दवर. आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनाक. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी मामरेच्या शिंदूर रुखाशी अब्राहमाक सर्वेस्पर दिश्टी पडलो. अब्राहम दिसाच्या चड चड गरमेच्या वेळार तोंबूच्या दारार बसलोलो आसलो. वयर पडून आपणा बोगलेक तेग मनीस उबे आसलोले ताणें देखले. तांकां पडलेना फुडें तोंबूच्या दारायलो उठून तो तांकां मेळूंक धांवलो आनी दोरनी सोरपटून ताणें म्हणलें, सायबा, हांव तुका मानवलां जाल्यार तुज्या चाकरा सोशिल्लो खोडसरू नाका म्हूण हांव प्रार्थना. म्हाका इल्लेशें उदक हाडून दी. तुमी तुमचे पांय धुयात आनी रुखा पोंदाक आड पडात. इल्लो उंडो हाडटा आनी तुमी फुडें वेचे आदीं तो खावन गोठाय घेयात. ह्याच पासत तुमच्या चाकराच्या गोराशी तुमी पावल्यात. ताणें म्हणलें, बरें, तुका जाय तशें कर. म्हणटोच अब्राहम सारा रावताली त्या तोंबुशी तिका सांगूंक सोडसोडीत गेलो. ताणें म्हणलें, सोट करून पिठाची 3 मापां मोळ आनी भाकऱ्यो कर. उपरांत गोरवांशी धांवून ताणें एक टोणटोणीत आनी बरेंशें पाडकुलें घेतलें आनी सेवका लागीं दिलें. ताणें तें रोखडेंच रांदलें. तेन्ना दोय, दूद आनी रांदलोलें पाडकुलें घेवन ताणें तीं तांचे मुखार मांडलीं. ते जेवूंक लागले आनी तो तांचेशी रुखा बोगलेक उबो रावलो. तांणी ताका विचारलें, सारा, तुजी बायल खंय आसा? ताणें जबाब दिलो, ती भितर आसा. तेन्ना पावण्यान म्हणलें, फुडल्या वर्सा चुकय नासतना हांव तुमगेर परतून येतलो. तेन्ना साराक तुजे गोरकान्नीक एक भुरगो जातलो. देवाचें उतर हें. तुमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिडार करूंक कोणाक तांकोत? सुगली म्हणुया. सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिडार करून कोणाक तांकोत? चुकी विणे भोंवता, नियानितीन चलता, काळजान तावन सोत उलयता, आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलांटां घालिना असल्या मनशाक. जबाब, सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिडार करून कोणाक तांकोत?
पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लोचांडां घालिना, खोट्या नोश्ट्या मनशांक कांटाळटा, पूण सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक मानान लेखता असलेंच मनशाक. साबाब, सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिडार करूंक कोणाक तांकत? उश्णें दिता वाड घेना, लोंच कोंक कबूल ना, निरअपराध्याक वायट करिना असल्याच मनशाक. जो मनीस असो चलता तो तीर आसतलो सदांकाल. जबाब, सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिडार करूंक कोणाक तांकत? भाग्योन पावलोन कोलोस्कारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बा भयणीनो, तुमचे खातीर हांव आतां खोस सोंसता ते कुशालकायेन सोंसता, आनी हे भाशेन क्रिस्ताचे कोश्टाक कितें उणें आसा ताचें माप ताचे कुडी खातीर मुणगे पवित्र सोबे खातीर हांव म्हजेच कुडींत बरोवन हाडटां. तुमकां आपलो संदेश परगट करचें काम देवान म्हजे आदीं केलां तेन्ना हांव पवित्र सोबेचो चाकर जालो. हो काळाचो आनी पिडकेच्या ओरोंबाक तावन लिपून दवरलोलो गूट, पूण आतां देवाचे भोगतांक तो दाखोळ केला. तो तांकां उक्तो करूंक आनी भावार्थ्यांक ताची पळजोळीत मोहिमा दाखोवंक देवाची कुशी जाली. हो गूट म्हणल्यार ताचे सोवे आसा तो क्रिस्त, मोहिमेचो बोरवांसो. ह्या क्रिस्ताक आमी परगट्टांव आनी सोगले जाणवायेन जेजू क्रिस्ता सोवे सोगली सोपूर्ण जावचे खातीर सोगले मनशांक आमी शिटकायतांव आनी शिकयतांव. देवाचें उतर हे. देवाचे उद्गाराक सोगलीं उबी रावया. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, soy. Soy, soy, sorvesporak soy, soy. बऱ्या आनी उदार काळजान देवाचें उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपल्या तिरायेक लागून पीक दितात ती खरेंच सुभागी. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, soy. Soy, soy, sorvesporak soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोने जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सैमान केलो. तिका मारिया म्हणलोली एक भयण आसली. ती सोम्याचें उतर आयकूंक ताच्या पांयां लागीं बसून रावली. पूण मार्ता घराचें रांदनी बारी हारपीत जाताली. ताच्या फुड्यांत येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगलो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडला म्हूण तुका कांयच पडूंक ना. येवन हात बोट घाल म्हूण सांग तर तिका. आनी परती पाळून सोमयान म्हणलें, मार्ता मार्ता, कितले वस्तूंचेर म्हूण तुजी दास्ती, पूण थोड्याच वस्तूक एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काण घेवचो ना.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वखणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणींनो, ह्या दिसांनी आमची नोवेनां चालू आसात. व्हडा भोगतीन आयज तिसऱ्या दिसाक आमी हांगा एकठांवल्या आनी आयचो विशय जावन आसा बोरवांचो फुलोवया, नवरसोन्नी आपणावया. आसलो खंय एक ल्हान भुरगो आनीक आमी हांगा तावन पडटात, व्हडल्यो व्हडल्यो बोटी येतात. तसोच एका वेळार खंय तो एका व्हडले बोटींत बसोन वेतालो आनी समुद्रांत मोदें आसतना एक व्हडलें तुफान आयलें. व्हडलीं व्हडलीं ल्हारां आयलीं आनी ही बोट आलता दोलता. कितें कात जातोलें ती सगल्यांक कळोन आसलें. सगलो लोक उत्सांबोड जालो, हांगा थंय धांवूंक लागलो. आनी त्या वेळारूय हो धाकटोसो भुरगो ते बोटीन शांत कडेन आपलीं गितां गायतालो, नाचतालो, खेळटालो. अशें दिसतालें ताका कांयच पडोंक ना म्हणून. आनी त्या वेळार कोण एकलो ताचे सोरशीं येता आनीक विचारता, येदें व्हडलें तुफान आसा, वारें आसा, आमची ही आग बोट आसा, तिका कितें जातोलें? तुफानांत ती खंय पावतली? तुका मातशें पुणें भिरांत दिसना? आर यू नॉट अफ्रेड? देर इज अ बीग स्टॉर्म. वॉट वील हॅपन फॉर दीस बोट? आनीक त्या वेळार हो धाकटो भुरगो सांगता, खंय म्हजो बोरवासो हे बोटी भाशेन आलता दोलोना. म्हजो बोरवासो हे बोटीचेर कॅप्टनाचेर आसा आनीक हांव जाणा तो कॅप्टन ही बोट बरे भाशेन वत्तलो म्हणून, कित्याक हे बोटीचो कॅप्टन म्हजो पाय. माय फादर इज द कॅप्टन ऑफ दीस शीप. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आमचो बोरवासो कोणाचेर आसा? म्हज्या जिविताचो कॅप्टन कोण? आयच्या पयल्या वाचपान आमी आब्रामा विशीं विचारलां आनीक आयच्या ह्या वाचपांत आमी आयकलां, सारा तुजी बायल खंय आसा? ताणें जबाब दिलो, ती भितर आसा. तेन्ना पावण्यान म्हणलें, फुडल्या वर्साक चुकोन आसतना हांव तुमगेर परतून येतलो तेन्ना साराक तुजे गोरकानीक एक भुरगो जल्मतलो. आब्राम एका दुसऱ्या देशांत रावतालो, कुशाल आसलो, सगलें ताजे लागीं आसलें. पूण देवान ताका वेंचून काडून सांगलोलें, हो देश सोड, दाखयता त्या देशांत तूं वच. थंय दूद आनीक मोव मेवता तसलो देश हांव तुका दितलो. आनी आब्रामाचो बोरवासो देवाचेर आसलो आनी हेच बोरवाश्यान आब्राम सगलें सोडून, घरदार सोयरीं सगलें सांडून पयशिल्ल्या देशांत वचोंक तयार जालो. आनी थंय वचोन ताका तो देश मेवलो, तो रावलो. बोरवासो ताचो सदांच देवाचेर आसलो, पूण ताचे फामिलीन ताका आनी साराक भुरगें नासलें. देवान इतली व्हडली भासावणी केल्या, तरी आसतना आब्रामाचो बोरवासो सदांच फुलोवन उरलो.
The hope of Abraham was never diminished. केन्नाच तो उणो जावंक ना. आनी हेच बोरवाशान तो आपलें जिवीत जियेतालो. आनी जेन्ना हे कोण वाटसूर थंयसान वेताले, तोच बोरवासो तो तांकां दिवंक आपल्या घरांत आपयता. तो बोरवासो ताचे जिवितांत आसा, तो दुसऱ्यांचे जिवितांत तो जागोवंक केन्नाच फाटीं सरलो ना. आनी प्रितीच्या भावा भयणीनो, ताका हें व्हडलें भाग मेवता. हे व्हडले पिरायेर हे वाटसूर मनीस सांगतात, येता त्या वर्साक साराच्या गोपान एक पूत आसतलो. आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलां भाग्योन पावलून कोलोस्कारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. आनीक भाग्योन पावलू हेंच आमकां सांगता की देवान आमकां केन्ना सांडूंक ना. देवान आपल्या पुताक धाडला. आनीक जो कोण ह्या पुताचेर बोरवासो दवरता, ताका देव केन्नाच सांडचो ना. God will never abandon you when you put your hope and trust in God. प्रितीच्या भावा भयणींनो, एक धाकटेशें आमी सरभोंवती पळयतात. बटरफ्लायज, कोंबडे, कितले सुंदर ते बटरफ्लाय. सगल्याक ते अशे उडटात आनीक सगल्या फुलांचेर वचोन बसतात. आमकां बरी खुशालकाय हाडटात. पूण एक हो बटरफ्लाय पयलो एक किडो कसो आसता आनी धाकटे घोंटेरांत जायतीं पानां खावन तो ते घोंटेरांत आसता. किडो थंयसून एक बटरफ्लाय जावंक पावता. कित्याक वेड आयलो म्हणटकूच हो किडो आपलीं पाखां फुलयता आनीक हो घोंटेर फोडटा. त्रास ताका पडटात. आनीक ह्या घोंटेरांतलो तो भायर सरोन तो सगल्यांच्या जिवितांत एक खुशालकाय हाडटा. तोच बटरफ्लाय. तशीच भाशेन आमचें जिवीत, आमचो बोरवासो दिसान दीस फुलोवंक जाय. 5 वस्तू आमकां गरजेच्यो. जरी तर आमी आमचो बोरवासो फुलोवंक सोदतात जाल्यार आनी आमच्या जिवितांत आमी नवसोन्नी हाडूंक सोदतात जाल्यार वो आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत तांचो बोरवासो जागयतलीं जाल्यार 5 वस्तू आमकां गरजेच्यो. पयली वस्त म्हणल्यार मागणें. टॉक टू गॉड ओपनली. तुका जाय तें देवाक सांगूंक केन्नाच फाटीं सरो नाका. प्रितीच्या भावा भयणींनो, मागणें आमकां आमच्या ओसोकतायेंक बोड दिता. स्ट्रेंथन अस इन आवर विकनसीस. आमी कोणूच असो नात जी ओसोकनात. आमी सगळीं ओसोकता. आनी ह्या वेळार मागणें आमकां आमचे ओसोकतायेचेर बोड दिता. दुसरें म्हणल्यार मागणें आमकां एक दिशा दिता. प्रोवायड्स डायरेक्शन. तिसरें म्हणल्यार मागणें आमच्या जिवितांत शांती हाडटा. तर तुजो बोरवासो फुलोवंक सोदताय, मागणें दवर. दुसरी वस्त म्हणल्यार देवाचें उतर. देवाचें उतर जावन आसा म्हज्या जिविताच्या पावलांक एक उजवाड. वर्ड ऑफ गॉड इज अ लायट फॉर माय स्टेप्स. देवाचें उतर तें वाच. तातूंत कितें तुका घोडये काळजांत लागलां तें बरोय तुज्या बुकाचेर आनी तें पोत्तून वाच. वॉट एवर इज यू आर इन्स्पायर्ड इन द वर्ड ऑफ गॉड, रायट इट डावन.
आनीक जायते पावटी ह्या देवाचे उतराचेर आमी थोडो नियाळ करूंक जाय. जायते पावटी आमी इतली बिजी आसतात की आमी केन्नाच ओगीच बसून थोडोच वेळ नियाळ करूंक आमी बसूंक आमी केन्नाच काडिनात. सो वी मस्ट कॉन्टेम्पलेट, मेडिटेट फॉर सम टायम ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. आनी आयचे काळार मोबायल आसात आनी जायते पावटी घोडये देवाचें उतर हे मोबायलाचेरय आमकां मेवता. बरीं गितां मेवतात, ओ बरे विचार आमकां मेवतात. ह्योय साधना मोबायल हें देवाचें उतर आमी आयकूंक, नियाळ करूंक आमी वापरूंक जाय. कितलो वेळ आमी असलें आयकतात काय आमच्या मोबायलाचेर. जायते पावटी घोडये आमी सगल्यो ह्यो संवसारी वस्तूंचेरच आमच्या मोबायलाचेर आसात. केन्नाय केन्नाय त्या मोबायलाचेर देवाचें उतरूय आयकात. तिसरी वस्त म्हणल्यार कावंट युअर ब्लेसिंग्स. जायते पावटी आमचें तोंड रोखडेंच काळें जाता. आब्रामाक आमी पळोवया, सगलें ताणें सोडलोलें देवा पासत आनी देवान भासयलोल्या देसांत गेल्लो. ताणें तोंड काळें करूंक जातालें. देवान म्हाका सामको साडला अशें म्हणूंक जातालें ना. सदांच तो देवान आपले बेसांवां दिल्यान तांचे तो पळोवंक लागलो. सो तिसरी वस्त म्हणल्यार आमच्या जिवितांत दीस आमी जें कितें देवान बरें आमच्या जिवितांत केलां तें आमी सदांच उगडास दवरूंक जाय. कश्ट दोग आसात तरी पूण देवान जीं बेसांव दिल्यान तांचे आमी सदां आभारी जावंक जाय. चवथी गोत म्हणल्यार आमचो बोरवांसो फुलोवंक आमी एकामेका सोवें आमचे विचार दवरूंक जाय. जायते फावटी आमी आमचे भितरूच रावतात. आमचे कश्ट आमी एकामेकाक सांगूंक नात. घोडये आमी भियेतात आनी अशे भाशेन घोडये आमी एकामेका सोवें घोडये पयस चल्ल्यावं जाय. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आमचो बोरवांसो फुलोयतलीं, वाडटलीं जाल्यार आमी एकामेकाक सोवें दोयाड आनी मोगाळ जावंक जाय. जसो आब्राम 3 वाटसूट जाताले, तो वचून ताका आपयता, यात म्हज्या घरांत बसात. ते जबरदस्तीन भितर येवंक नात. आब्राम वचून तांकां आपयता. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आमचो बोरवांसो फुलोयतलीं जाल्यार ही जावन आसा ती चवथी वस्त. आनी 5वी वस्त म्हणल्यार आमचो भावाट. देव केन्नाय केन्नाय काळीं कुपां आमच्या जिवितांत धाडटा, पूण ह्या काळ्या कुपांच्या फाटल्यान रेनबो आसताच. देर इज अ रेनबो बिहायंड एवरी डार्क क्लाउड, सिल्वर लायनींग. तर आमचो भावाट कितलेय आमी कोश्टांत दोगांत आसूं, कितलेय आमी तुफानांत आसूं, जशे भशेन हे धाकट्या भुरग्या भाशेन व्हडलें तुफान आसलें, तो बोटीन बाबडो खुशाल, कित्याक ताचो बापूय कॅप्टन. तर प्रितीच्या भावा भयणींनो, आमच्या जिविताचो बापूय जावं कॅप्टन जावन आसा आमचो सर्गींचो बापूय. गॉड इज अ कॅप्टन ऑफ आवर लायफ. तर सदांच आमी हो आमचो भावाटी धरुया. तर ह्यो जावन आसात 5 वस्तू आमच्या जिवितांत गरजेच्यो आमचो बोरवांसो फुलोवंक. इतलेंच न्हय, आमी आमच्या बोरवांशान वाडोवंक, आमी तो दुसऱ्यांचे जिवितांत किल्लावंक जाय, तो जागोवंक जाय. आनी जीं कोण बोरवांसो नात, दुखांत आसात, तांकां भेट दिवन आमी तांकांय तांच्या जिवितांत देवा सरशीं आमी परतून हाडून तांचोय बोरवांसो आमी फुलोवंक गरजेचें. तर हेंच कितें आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. जेन्ना आमी हांगा आयल्या सांतानान जोकी लागीं मागूंक, तो तिचे लागीं मागुया की सदांच आमचो बोरवांसो आमी फुलोवंक आनी देवाचेर आमी थीर भावाट दवरूंक. सगलीं आमी उबी रावया आनी आमच्या भावाटाची उचान्नी करुया. सोत मानता देवाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर असणारा
आनी जेजू क्रिस्तांत अशें एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत सांबाळलो आंकवार मरे ताणें जल्मलो वंश पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले ताका कुस्तार सोडलो तो मेलो आनी ताका लिखिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सर्वपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें जिव्यान मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे मोक्षणे कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन. व्हडा भावाटान आमी हे पवित्र जाग्यार एकठांय जाल्यात तर व्हडा भावाटान सगळी आमची मागणी आमी देवा बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपलो गौलीक वावर कोत्ताना आपल्या भावार्थाच्या काळजान बरवसो जागोवन नवसोरनी आपणावंक बारी हारपीट जावन वावुरतना तांकां बापाची कोटाय आनी शेकाय फावो जावंक बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा आमचे मागणे आय बाबा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरजेच्या बरेपणाक आशिल्ल्यो सोबार येवजण्यो चालीक लावंक आनी हे तरेन पोरजेच्या काळजान बरवसो वाडोवंक आनी समाजाचें रूप नवें करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड फावो जावंक देवा लागीं मागुया. दयाल बाबा आमचे मागणे आय बाबा. आमची तरणाटीं गुंगी वखदांक आनी बेमर्यादेच्या जिविताक शिकार जाल्ल्यांत असले तांचे परिस्थितीन आमी तांकां बरवसो दिवन तांचें जिवीत नवसरूंक आमकां आनी आमच्या सगल्या तरणाट्यांक बापाची कृपा फावो जावंक बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा आमचे मागणे आय बाबा. बोनकोनीन आसलोल्यांनी आपले जिणेन नवो बरवसो घेवन नवसरणीचीं पावलां मारूंक तांच्या मनान उजवाड मेळूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा आमचे मागणे आय बाबा. आयच्या नोवेनांची मांडावळ कोत्तोल्या पोर्ताल समुदायाच्या वांगड्यांनी एका कोऱ्या आनी जिव्या देवाचेर आपलो बरवसो तीरगोट करूंक आनी नवसरणी आपणावंक देवा लागीं मागुया. दयाल बाबा आमचे मागणे आय बाबा. थोडोच वेळ उगीच रावन आमची खासगी मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. भोव मोगाल बापा आमचो बोरवांसो वाडय. दिसान दीस आमच्या जिवितांत तुफानां येतात तेन्ना आमकां राख आनी सांबाळ आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी मेटोची. परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी मेटोची.
म्हज्या भावा भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर्प दिता देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा, आदी मागां वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटोवंक तुजे पोरजेक तुवें फॉर्मायलें. त्यो सगल्यो आतां सोंपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानांत तुवें सोपुनायेक पावयल्योय. तोच जेजूचो योद्न आज आमी तुका भोक्तीन वोंपताव तो दोयेन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वीं आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालोय, तशेंच आतां आमी जोण एकल्यान केल्ली भेटोवणी पवित्र कर आनी ती सोमेस्तांचे सोडवणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची कालसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदिदार आनी सासणाच्या देवा, सोवकाली सोवताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारयेताय जुल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोंसून सासणाच्या मोन्नांतलीं आमकां सोडयलीं आनी मोन्नांतलो पुनोच्यो जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सोर्गींच्या सोर दोलबारा सांगाती जे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित, तूंच सगल्या पयतपणाची जोर. तुज्या पयत आत्म्यान धाडून ही देणी पयत कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेज मनशा पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. सुम्या जेजू आमी हो उदो खाता आनी एकाचीतले बियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसोन आमी तुजें मरण परगोटुया.
बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर आनी लिओ आमच्या भाग्योन बापा फिलीप नेरी गवळी बापा सिमिया आदारी गवळी बापान सगले आनीकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची कागलूत कोर तांकां चेष्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक जे पोसलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर आमा समेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता आंकवार मुरी देवाचे माये सांगाती भाग्योन धर्मदुतां आनी सोफकाली तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता जे पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सूर पुदेदार बापा सूर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीया तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता कशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां वायणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोंस्का आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरेंशें ओतरेकता तर दार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटोयान सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेचे बावताचेर दिश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मागतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुज्या भुरग्यांचेर माये मोगाची दिश्टी घाल. सोर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्ल्याय तोर आदलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सुरेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
सोर पतिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सांत आनांक नव्यानाचे मागणें. सगल्यांनी म्हज्या उपरांत म्हणचें. ए ओनोदवंत सांत आना तुका उलो मातेल्यांचे सुस्तुरे कोत्तले आनी उपद्र्यांक सांपडलेल्यांचो मोग कोत्तले माये म्हज्या विघ्नाच्या बारान चेपोन हांव तुज्या पांयां पडटा. ल्हानविकायेन मागून तुजे लागीं या गरजेच्या वेळार म्हाका पाव म्हूण. कोले माये हांव कसल्यो अडचणी सांपडलां तो आनी तुज्या आसऱ्याक ह्या वेळार तूं म्हाका घे. तूं ओडताय माये एक देख आनी नमुनो क्रिस्तांव घराब्याचो. चडशे गूण जे तुज्या घराब्यान वसलेले तेच आमच्याय घराब्यान वसोशे कोर. मोग घोव बायले मदें अडचण्यांनी आडकोलींनी सुसणिकाय बरी रीत रोवीस भुरग्यांक वावराचो मोग देवाचो मोग आनी भक्तीपणाची अपुरबाय आनी चडशे गूण जे घराब्याक करतात. संवसारान सुकेस आनी देवा मानतात तसले. म्हजे मागणें आनी गरज घाल तुजे दुबे भाग्यवंती आंकवार मरे मुखार आनी तशेंच तें तूं घाल तुज्या नातवाक जेजूच्या सिंहासना मुखार. ताका मेलच्या बरो फूल. आतां हांव मागतां दिवोस म्हाका मेलोसोर ताची फाट तूं सोडूं नाका. पूण सोंपता आदीं मेलून गे म्हाका बाग. एका दिसा पावच्या सर्गार तुज्या आनी मरयेच्या आनी समेस्ता सांतांच्या सांगाता. सासणाच्या सासणांक वाकाणच्याक ताका. आमेन. हे बोरवे सांत आना आवय तिची जी वाडटा आमचें जिवीत आमचें अमृत आनी आमचो बरवंसो. विनोती कोर आमचे पासून आनी आमी मागता ती वोस आमकां मेलोशी कोर. हांगा तुमकां जाय तें मागचें. ए बोरवे सांत आना आवय तिची जी वाडटा आमचें जिवीत आमचें अमृत आनी आमचो बरवंसो. विनोती कोर आमचे पासून आनी आमी मागता ती वोस आमकां मेलोशी कोर. ए बोरवे सांत आना आवय तिची जी वाडटा आमचें जिवीत आमचें अमृत आनी आमचो बरवंसो. विनोती कोर आमचे पासून आनी आमी मागता ती वोस आमकां मेलोशी कोर. एक आमच्या बापा नमान मरे आनी ओनत बापा सांत आनांक. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवन तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बलयल्ले सर्वेस्पर जताय आसा
अस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोवचो आपूच जेजो भगवान देवाचे माय आम्हा पापया खातीर नदी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां सदां आमेन.